गोंयभरातल्या पंचायत कामगारांक सरकाराकडल्यान 7वो वेतन आयोग लागू करून पगार वाड करचो ही मागणी घेवन पंचायत कामगारांनी कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांच्या फुडारपणाखाला मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांची सांखळी रवींद्र भवनांत भेट घेतली। येवपी अर्थसंकल्पा पयलीं सगळ्या कामगारांक मेळून हो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां। RDX ब्युरो रिपोर्ट। रवींद्र भवन हांगा खास करून पंचायत कामगाराच्या वतीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताका मेळपाक आनी ताचें दर्शन घेवपाक आनी त्याच बरोबर ताका आमी एक मेमोरंडम दिला। त्या मेमोरंडमांत आमी फक्त एक मुख्य डिमांड घाला की आमचो 7th पे कमिशनाचो पे स्केल्स आनी दुसरे इतर सवलत्यो पंचायत कामगारांक जे 195 पंचायत आख्ख्या गोंयांत आसात त्या कर्मचाऱ्यांक लगभग 500 कामगार असतात तांकां तो बेनिफिट मेळचो। त्याच बरी आमी स्टाफिंग पॅटर्नाची कमिटी स्थापना करची आनी ह्या स्टाफिंग पॅटर्नाची कमिटीन बसून स्टाफिंग पॅटर्न पंचायतींनी कशें आसचे 5 पंचायत मेंबर 7, 8, 7, 9, 11 पंचायत मेंबरां जशें जशें पळय काम आसा आनी रिजन आहा लोकसंख्या तशे प्रमाणे ते स्टाफिंग दवरचे। कित्याक हे 30 वर्सां फाटीं वेंकटरत्नम कमिटीन हाचेर लक्ष घाल्ले, अजुनूय तेजेर कांय आतां बदल जावंक ना। आमी 7वो वेतन दिवचो हे सीएमाक खूब फावटी मेळ्ळ्या आनी ह्या फावटी सीएमान सांगला बजेट जावचे पयले हांव तुमकां मेळटा, खास करून मेळटा। पंचायत आनी उरलेल्या दुसऱ्या कामगारांचे सुद्धा प्रश्न आमी उपस्थित केल्यात, तेजेर आपूण लक्ष खास करून युनियना बरोबर चर्चा करता आनी कांय तरी डिसिजन कांय तरी न्ही पॉझिटिव्ह आपूण डिसिजन घेता हें आश्वासन दिल्लें आसा। अशा वेळार आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हेंय सांगूंक सोदता की कामगार सगळे रावल्यात, सारके रावल्यात की 7वो वेतन तांकां लागू जावचो। कित्याक चडांत चड लायबिलिटी 5 करोडा वयर जायना एका वर्साक। हे दर्या में खसखस म्हणपा जाता गव्हर्मेंटाक। जेन्ना गव्हर्मेंट इतले पयशे यूज करता, वापरता, सगळे कितें उदरगत आनी दुसरे प्रोग्राम करपाक मोर दॅन 500 वर्कर्स आहात। कित्याक ह्या 500 कामगारां मध्ये सुमार 300 कामगार जांकां खरोपण आयल्यार गव्हर्मेंटाची सबसिडी लागता। उरलेले जे कामगार आहात ते गिरेस्त पंचायतींनी आहा, थंय तुका गव्हर्मेंटाक एक पैसो घालपाची गरज ना। चडशे पंचायत लगभग 50% पंचायत गिरेस्त पंचायत आहा, थंय कामगारांक सवलतीन इजिली दे कॅन बी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ 7th पे विदाउट डेमा।